म्हजे भयणीन भावनो, आयचे पयले वाचपान आमकां अशें सांगलां, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक आमी सगळीं जाणां मोग कोत्ता, मोगाक आशेता, पूण खूब पाटी आमी निराशी जाता. आमी आयकलां की जेजू जावन आसा मोग, आनी जितली आमी ताचो मोग अणभवता फकत तो एकलोच विस्वासी. आमी देव न्हय. आमची काळजां आगोस्तिनान सांगलां की ती केन्नाच शांत जावची ना बोगोर देवा सोवेंच. आनी देवाक आमी एकामेका मदें सोदता, पूण आमी आपलेपणांत जियेता म्हणटच आमी निराशी जाता. कित्याक जो मोग आमकां जाय तो मोग आमकां मेळना. जेन्ना आपलेपणांत आमी मोग कोत्ता तेन्ना थोडो वेळ आमी एकामेकाक म्हण हितून धादोशी कोत्ता, पूण मागीर आमी निराशी जावन तळमळीनूच आसता आनी केन्नाच आमकां सूख धादोसकाय मेळना. हाका लागून आमचें जिवीत आमी देवाक दिवंक जाय, कित्याक तो एकलोच मोग घे आमचो, आनी ताचे सोबे आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमी पळयता आयज हो विशय आमी घेतलेलो आसा, दिशेच्या बोरव्याशाची किरणां. आमची दिशा मोगाची एके वाटेन आसता आनी आमी संवसारीक जिवीत आमचें मांडून घेवन ते दिशेनूच आसता. पूण देवाची येवजण आमचे पासत आमचे सोबे आनी एक आसा, ती आमकां कळ्ळी की ना मागीर आमी शांतीन ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत जिवंक लागता. आनी हे आयज आमी 2 सांत पळयता, मारिया मागदलेन आनी सांत इनास. मारिया मागदलेन सादारणपणी मोग कोत्ताली, पूण ह्या मोगान ती धादोसकाय भोगिनासलेली. पूण जेन्ना ती जेजूक मेळ्ळी, जेजून तिका सुटका दिली त्या आपलेपणांतली, आनी तेन्ना ती ताका आजीर जावन मोग कितें पळय तो तिका कळ्ळो, आनी ती आपलें सगळेंच जिवीत भियेनासतना ताचे पासत वारोंक तयार जाली. आनी हाका लागून जेजून तिका पयली आपली शिश करून आपोस्तल करून तिका दुसऱ्या आपोस्तलांची धाडली, तांकां कळोवंक की तो खरेपणी पुनर्जीवन जावन जिवो आसा म्हणून. वो गूट फकत देवूच आमकां उजवाडून आमचें मन तो अणभवूंक दिता. आतां हेच भाशेन सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. तोय आपूण संवसारीक जिवीत जिवंक भायर सरलेलो. ताची खूब स्टोरी आसा, पूण थोडक्यानूच तुमकां सांगता, कित्याक नाल्यार वेळ जातलो आमचो. तो फ्रेंच झुजारी स्पान्याक येताले आनी तांची फौज एकदम व्हडली आसलेली. हे थोडेच जाण आसलेले एका शारांत म्हणजे नॉर्थाक, म्हणटच थंयसर एक किल्लो आसलेलो. आनी त्या कमांडराक सांगलें आमी झुजया म्हणून. तो म्हणूंक लागलो आमी थोडेच जाण आसा, आमी तांचे बरोबर कशें झुजतले. ना म्हणूंक लागलो आमी झुजूंकूच जाय. आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक अशी धैर्य हाडलो, कारेज हाडली आनी ते झुजूंक लागले. थोडो वेळ झुजले ते, पूण एक तोफ आयली, कॅनन बॉल, आनी ते पळय दार आसलेलें तें फोडून तो कॅनन बॉल ताच्या पांयांतल्यान भितर गेलो, ताचे पांय मोडले आनी तो पडल्या उपरांत बाकीच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें चला आमी आतां सरेंडर कोत्ता. असले स्थितीन ताचो पांय सारको नासलेलो. आतां पळयात, संवसारी मोगा पासत तो इतलो दूख सोसूंक तयार आसा. ताचो पांय मोडलेलो,
त्या फ्रेंचांनी कितें केलें ताचे चुचुरे केले ताका मातसो जोडलो थंयचो 15 दीस पांपला म्हणटा पळय थंयचो दवरलो मागीर ताका घरा व्हेलो घरा व्हेल्या उपरांत ताचो पांय सारको नासलेलो आनी तो बरो नासलेलो तो म्हण ते दोतोरांनी सांगलें ताका पोत्तून आमी कातरूंक जाय आनी पोत्तून बसूंक जाय तो म्हणूंक लागलो खोर कित्याक तो सारको बरे भशेन म्हणजे संवसारान आपलें जिवीत सारूंक जाचलेलें आनी तो आपलें संवसारी जिवीत कशे भशेन जिवंक जाय तें चिंतालो ताका लागून हें सगळें सोसूंक तो तयार जालो तें केल्या उपरांत आनी ताचो म्हणणें तूं भावार्थ सांत पेद्रूचेर आसलेलो ताचें फेस्त आसलेलें त्या दिसा तो बरो जालो म्हणणें पूण मागीर पळय जाल्यार पोत्तून तो एक आड भायर सरलेलें आसा आनी तें सारकें ना पोत्तून ताणें ताका सांगलें वो कातोर पोत्तून बसय म्हणून आनी इतलें ताका दूख जालें इतलो तो कश्टावलो की तो तें सोंसूंक तयार आसलेलो कांय एक आवाज काडिनासतना सगळें सोंसलें आनी देवान ताका बरो केलो बरो जाता आसतना तो म्हण लागलो म्हाका रोमांस जाय हांव आतां संवसारी जिवीत कशें जियेतलो तातूंत म्हाका आनिकूय म्हजी चिंतनां घालूंक जाय आतां हांव बाजेर पडलेलो आसा तसल्या चिंतनांनी म्हजो वेळ सादतलो पूण ताका क्रिस्ताच्या जिविताचेर एक पुस्तक दिलें आनी सांता भक्तांचें तें ताणें पयलीं भायर उडयलें मागीर तिणें तिचे वनयेंत हाडून तें पोत्तून दवरलें पुस्तकां ताणें तें मागीर पळोवंक लागलो आनी थंयसर वाचतना ताची मन आतां बदलोंक लागलें ही चिंतनां सांत फ्रांसीस de Assis सांत दोमिंग कशे भशेन आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें आनी देवाच्या मोगान तें पडोवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागलें हातूंत तो थोडो वेळ घालूंक लागलो पूण मागीर पोत्तून संवसाराची चिंतनां येवंक लागली ताका पूण ताणें अशें पळयलें की ही संवसाराची चिंतनां पळय आसा ती चड उगत तोगना ही दुसरी पळय देवाची आसा ती खूब उगत ताका बरे भशेन शांती समाधान दिता आनी हातूंतल्यान मागीर ताच्या मनांत अशें जावंक लागलें हांव आतां कितें कोत्ता ताणें पळय आपलें जिवीत कशें जेजू पासत वारयलेलें आसा आनी हांव म्हजे पासतूच जिवंक सोदतां आनी थिचो ताचो बदल घडोवंक येवंक लागलो हे भशेन ताची दिशा पळय आसलेली संवसारी जिवीत आपलें सारपाची ती आतां जेजूचे बरोबर जिवीत जिवंक ताची तयारी जावंक लागली आनी ही तयारी करता आसतना तो इतलो आपल्या आदल्या जिविताक विटयलो की ताणें सांगलें हें आतां दोणवण करूंकूच जाय उपवास सगळें करूंक जाय आनी हें सगळें सोडूंक जाय हे भशेन चिंता आसतना ताच्या भावान सांगलें ताका आरे तूं पिसो जालाय हें सगळें आमचें मरे तूं आनी हिचो वचोंक सोदताय ताचें बिलकूल ताणें आयकूंक ना जेजूक जाय पळय तशें म्हजें जिवीत हांव जियेतलो म्हणून तो भायर सरलो आनी एका साद्या वस्त्रांनी न्हेसून तो मोन्सेरात म्हणटा पळय थंय गेलो आनी ताणें आपलें सगळें आदलें जिवीत सायबीण मांयक भेटयलें आनी ह्या फुडें म्हाका आनी दुसरें कांय नाका आतां तो थंयसर बाजेर आसतना एक दीस ताका दर्शन घडलें सायबीण मांय आनी जेजू ताका दिसती पडलो आनी ते मेरेन सावन ही सगळी संवसारी पळय लैंगीक सेक्शुअल डिझायर्स आनी चिंतनां आसलेलीं ते मेरेन सावन ती बंद जाली आनी ते मेरेन सावन तो फकत जेजूचो मोग करूंक लागलो हे भशेन ताका कृपा मेळ्ळी सगळ्या सांता भक्तांक तशेंच जालेलें आसा सांत फ्रांसीस शावेराकूय तर आजच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता कशे भशेन जेजू आमकां सदांच दिशा दाखयता तो एक फोलेर आमी आदल्या तेंपार फोलेर थंयसर आतां आग्वाद फोलेर आसा न्हय थंयसर सगळी त्यो बोटी ताका दिश्टी पडना थंयसर खूब हें आसता मिस्ट आसता ताका दिश्टी पडना सकाळचें तरी आनी केन्ना केन्ना दीसभर पर्यान तेन्ना हो फोलेर तांकां उजवाड दिता आनी त्या फोलेराक लागून ते मागीर तोडीक पावतात नाजाल्यार ते हिंचूर वेतले ते तांकां समजना आदल्या तेंपार आतां म्हणलें तूं मॉडर्न हें आसा पूण ते भाशेन आमच्या जिवितान जेजू
आपली किरणां आमच्या काळजान घालता आनी आमकां तो दिशा दिवंक लागता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बदलोवन आमी ताचो पाटलाव करता. तर आयच्या दिसा जशे भाशेन मारिया मगदलेनान सांतिनासान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें तेच भाशेन आमकांय ही कृपा मेळच्याक आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव आमी करून ताचे खरे फोलेर जावंक आमी आतां थोडो वेळ ओगेपणांत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. ताचे सोबे आमचें जिवीत सगळें समर्पून ताका आमी आमचें जिवीत भेटोवया आनी अदीक जशे भशेन आमी घडोवन येवंक जाय जेजू सोबे ते बापायचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक आतां हे भेटवणेंत आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पुया. आमेन.